गोय कोंकणी अकादमी आणि पेडणेच्या सरकारी महाविद्यालयाच्या जोडपालवान आयोजित केल्ल्या 18व्या कोंकणी साहित्य संमेलनाचो समारोप सुवाळो आयतारा जालो। समारोप सुवाळ्याक मानाचे सोयरे म्हूण गोयचे आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हजर आसले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गोष्टी कोंकणीन जाल्ल्यो आणि त्यामुळे कोंकणी खंयची तरी बोली आसा ती उलोवपा पुरतीच भाशा हे जे वेड काही जाणांच्या तकलेन आसा ते काढून उडोवंक जाय। कोंकणी ही समृद्ध भाशा आसा, तिका इतिहास आसा आणि ज्या पेडणेन साहित्याचो इतिहास सांगणारो मोठो दाखलो संत सोयरोबानाथ आंबेच्या सारख्या आदर्श पुरुषाच्या लेखणीतून निर्माण झाला। तेका साधारणपणे 300 वर्सां जावन गेली। अशा पेडणेन कोंकणीचे हे संमेलन, कोंकणी साहित्य संमेलन समारोपाकडे वता आणि तातूंतसून बरो बोध, बरी प्रेरणा घेऊन आमकां वचूंक जाय। एक त्या संमेलनान युवकांच्या साहित्याक एक सन्मानाचे व्यासपीठ दिल्ले आसा, वेगवेगळी इनामाय दिल्ली आसात, पूण सगळ्यांकूच बक्षिसां मेळटात अशी ना।